प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21 वोड 1 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू जेरिकांत भितर सरून नगरांतल्यान चलत वेतालो. जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वसूलदारांतलो एकलो आनीक आस्तीक मनीस ओचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाक्यो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताच्यान नजो जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी कुशालकायेन ताका आपणागेर सोनीमान केलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशांगेर रावंक गेला मरे हो. सगल्यांचे नदरेक उबो रावन जाकेवान सोम्याक म्हणलें, सायबा पळय, म्हाका आसा तितल्याचोय अर्द वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयल्यात जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक धारोण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलेल्यांक सोदून काडूंक आनी धारोण दिवंक आयला. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां तेतून जेजू जाक्यो मेवता आनी कशें घडटा. जेजू नगरांतल्यान जेरिकोन भितर सरतालो तेन्ना हो जाक्यो एक मोठो मनीस आसलो. तो एक 2 वसूलदार आसलो, मुखेल 2 वसूलदार आसलो. आनी ताणें जेजू केन्नाच पळोवंक नासलो, पूण जेजू एक मिलाप करता, तो देवाचें उतर परगट करता, तो एक देवाचो मनीस म्हूण अशें ताणें जरूर आयकल्लें. आनी भाव भयणीनो, इतलो लोक आहा म्हणून आनी तो एक मोठो मनीस आहा म्हणून तो कितें करता, तो फुडें वेता आनी एका झाडाचेर वयर चडटा. रुमणीच्या झाडाचेर वयर चडोन तो आतां बसता थंयसर, आनी तो जेजूक त्या वाटेन वेता तो पळोवंक सोदपाक तो वयर चडटा आनी थंयसर रावता. तो नको की जेजू जाणो तो वयर चडला म्हणून. तो जेजू नको हें ताका दिसता, कोण सोदतलो, तो वयर चडला, तो जेजूक पळोवंक सोदता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या वाटेर वेता आनी त्या रुमणीच्या झाडा कडेन पावता, जेजू वयर पळयता आनी जाक्योक पळयता. तो बसलोलो. तो म्हणटा, जाक्यो, सकला ये, हांव तुज्या घरा येतलो. आयज तुज्या घरा हांव जेवण करूंक सोदतां. भाव भयणीनो, आमी हें जें घडणी घडली ताचेर आमी बारीक नियाळ करीत जाल्यार आमी पळयता की जाक्यो एक पातकी मनीस आसलो. तो एक मुखेल 2 वसूलदार आसलो. तो पयशे जे बरोबर काडटालो, तो एकामेका बरोबर पयशे टॅक्स कलेक्ट करतालो, तो ते बरे भाशेन करनासलो. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, तो पातकी म्हणून तो जाणो. जेजू जाणो तो पातकी म्हणून. जेजू जावन आसा देव जाणो तो की पातकी म्हणून. पूण कितें घडटा, जाक्यो जेजूक पळोवंक सोदता. आनी जेन्ना जाक्यो जेजूक पळोवंक सोदता, जेजूय जाक्योक पळोवंक सोदता. आयज भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी पातक केला म्हणून, आमी पातकान हा म्हणून आमी समजता की देवान आपले दोळे आमचे कडेन बंद दवरल्यात. तो आमकां पळोवंक सोदिना, तो आमकां वायट मनशां म्हूण सोदता.
आनी तो आनी आमी कितें करता, देव आमचे कडेन येवचो ना म्हणून आमी थंयच रावता. जाक्यो जावन कितें केलें, तो जाणो आसलो पातकी म्हणून, पूण तो झाडाचेर चडटा आनी जेजूक पळोवंक सोदता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी कितल्या पातकान आसूं, आमी कितल्या वायटांत आसूं, पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, आमी जेजूच्या उतराचेर दवरता, आमी जेजूच्या उतराचेर नियाळ करता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना कितें घडटा, देव आपली कृपा दिता, आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां देवान आमचे बरोबर संबंद धरूंक जाता. जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी घट जाता, तो आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमी जेजूचे शीश जावंक पावता. सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाचें फावो जाता, आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. आनी जेन्ना आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आतां आमच्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक जाता. भाव भयणीनो, जे आमचे कडेन आहा तेच आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. भाव भयणीनो, आमचे कडेन जेजू ना जाल्यार आमी खंय जेजूक दुसऱ्यांक दितले? आमी फकत धर्म करतले, आमी फकत हें उलयतले तें उलयतले, पूण आमच्या उतरांनी कसलोच पावर, कसलेंच घोटाय जावची ना, कोणाक फायदो जावचो ना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमी जेजूचे शीश जाता. म्हणटकीर आमी कितले पातकान आसूं, कितलें वायट केलें आसूं, आयज आमी ताजेर आमी चोत्राय दवरचे सोतेक आयज आमी चोत्राय जेजूचेर दवरुया, जेजू कडेन या. जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, देव आपले दोळे आमचे दवरता, तो आमकां आपली कृपा दिता, तो आपलो मोग आमचे भितर उतयता, तो आमकां जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां नितळ करून तो आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता. आनी आतां आमचो संबंद घट जाल्या उपरांत आमचें जिवीत बदलता. जे भाशेन जाक्योसाचें जिवीत बदललें, ताणें कितें केलें, एक फावटी तो जेजूक मेळ्ळो, तो म्हणला, ज्या लोकांक हांवें फटयल्या तांकां 4 फावटी दिवपाक तयार आहा. हांव सगळे जे पयशे हांवें जमा केल्यात ते वायटांतले हांवें जमा केल्या, हांव दिवंक तयार आहा. म्हजी गिरायस्कां हांव भिकाऱ्यांक दिवपाक तयार आहा. आनी भाव भयणीनो, जेजू त्या दिसा कितें म्हणटा, आयज ह्या फामिलीन तारण येयलें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू कडेन येता आनी जेजू आमकां नितळ करता, आमकां पवित्र आत्मो दिता, तेन्ना आमचें तारण जाता. आतां आमी देवाची भुरगीं जाता आनी आमचें जिवीत बदलून आमी एक नवें जिवीत जिवंक पावता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया, एक क्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक, जाक्योसा भाशेन, एका बदलल्या क्रिस्तांवा भाशेन, जो एक भावार्थी हा, देवाच्या उतरान हा, पवित्र आत्म्यान हा, तें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.